आमच्या MLA तुम्ही दोघीच बोलला आणि ते का दिला माहितीला पिळवडी पाऊस पडला तुमचा दिला पिळवडी निमित्त पाऊस पडला तांकां बरें वायट कळटा आनी कितें निर्णय घेवंक जावो ते पूर्ण विचारान ते निर्णय घेता. थँक्यू. ओके टिचर तुमची प्रतिक्रिया कितें सगळे कडेन तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट काही आमदार आजी माजी तांकां धरपाक सुरू केला तुमची प्रतिक्रिया तुमकां बी कॉन्टॅक्ट केला कितें अश्यो पार्ट्यो येतल्यो सगळे हें जातलें सगळें जातलें पण लोकांचें जें राजकारण आसा पळय तें मुख्य आहा. लोकांच्या इच्छेक सरकार निवडून येता. लोकांक जर इच्छा आहा की तांकां जर TMC बरें दिसता जाल्यार TMCक घालतले. हे प्रश्न तुमी लोकांक विचारपाक जाय म्हाका विचारचे पयलीं. पूण हो फरक शिवोले मतदारसंघान कितें पडटलो अशें तुमकां दिसता? कांय कितें जी नुकसान भरपाई करपाची आसा तीवूय करपाची आमी तेजेर प्रामुख्यान भर दितले आनी नेक्स्ट विकान ह्या 2 दिसां भितर हो इश्यू सॉल्व जावन येणाऱ्या विका भितर तें काम परत सुरू करून एक बऱ्या तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा मेळचें अशी आमची इच्छा आहा. पूण सगळ्या शेतकारांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच हेज्या फुडें डेव्हलपमेंट जातलें. तुम्ही म्हटलें की काही राजकीय जे कोण आसात पळय ते आपली पोळी भाजून सोदता. हे नेमके तुम्ही कोणाक म्हटलां मायकल लोबोक म्हटलां? हय तेका म्हटलां हांवें. तो स्वताची राजकीय पोळी भाजूंक सोदतात. त्या दिसा तेका गरज नासली हांगासर पुलीस हाडपाची. तेका लागून हांगासर ते उग्र अशें आंदोलन जालें न्हू. आतां ते शेतकारी कितें म्हणटा की आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना आनी हो प्रोजेक्ट हांवें पास करून हाडला आनी हो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता. तेन्ना म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागला आनी हांवें पास करून घेतला तेन्ना म्हाका कॉन्फिडन्सान आयज आमी ताका सांगलेलें काल फोन करून की विदावट लँड एक्विजिशन प्रोसेस ETDC हें काम केलेलें आहा गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. ते प्रमाणे तेणी कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर आपयले. PWD मोहले आमकां NOC आसा. PWD हांवें विचारलें PWD एक्झिक्युटीव इंजिनियराक तुजे कडेन तूं डेप्युटी कलेक्टर कितें लँड एक्विजिशन पेपर आसा का म्हणून ना म्हूण सांगलें म्हाका. पूण हे लँड एक्विजिशन प्रोसेस नासतना काम केलां म्हणून आमकां खबर आसली. आमकां नोटीस येवंकूच नासली. शेतकारांक नोटीस येवंकूच नासली. पूण आमी आयज सांगलां की शेतकारांक आमचे तुमी बरोवन दियात. शेतकऱ्यांचे कॉम्पेन्सेशन कितें आनी शेतकारांक दियात. आतां न्यू गायडलायन्स दिलेल्या सुप्रीम कोर्टाची लँड एक्विजिशन एक्टा प्रमाणे जी आतां प्रायवेट रेट आहा ती शेतकारांक हांगासून आयज कोणी भायर फोर्सफुली केल्या न्ही ते शेतकारांक पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवपाचें. डेव्हलपमेंटाक म्हणटा तो आमचो कसलोच अपोज ना. शेतकार हे भारताचो बॅकबोन. तसोच आमचेर मिसअंडरस्टँड खंयचेच म्हापशेकारांनी शिवोलकारांनी गोंयकारांनी जावपाचें न्हू. आनी आयज जे राजकारणी हेतून जे कोण हाडून करता आनी काम आपलं हें करून करता तेंच्यांनी हेतून मातशें तकलेचो वायट काडपाचें आनी हेंचे कडसून बेगितल्या बेगीन बरोवन घेवन तांकां बरोवन शेतकार सॅटिस्फायड जाल्या उपरांत हें काम फाल्यां स्टार्ट जातलें. आनी आमी तें बी सांगलें कोणी फोन करून सांगलें फाल्यां जर आमी उगी रावचें ना म्हणून आयज आमकां इंजिनियरान आनी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां जो पर्यंत आमकां सॅटिस्फायड करिना तो पर्यंत आमी काम करचें ना. थँक्यू.